आनी बायल मनशांक भुरग्यांक घेवन थंय त्या सायडीन वचपाक खूब त्रास जाता. सो गव्हर्मेंटा कडेन इतलोच हेतू आसा की रिक्वेस्ट आसा की बाबा ताजेर कितें तरी एक तोडो काडचो. त्याच प्रमाणे जे कितें ट्रक पार्किंग चल्ल्या ब्रिजाच्या सकयल्यान ताजेर बेगीचे बेगीन ताजेर एक कितें तरी सोल्युशन येवचें. कांयशे कार्यकर्ते फाटल्या दिसांनी वचून मेळिल्ले ताजेर अजुनूय सोल्युशन येवना आनी हे नॉन पॉलिटिकल जावन एकजुटीन म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी येवन हाजेर सोल्युशन काडपाक जाय. आनी एक पॉयंट आसा जो फोंड्या मेन त्रास आसा नागा मस्जिदी कडेन. फोंड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा कडेन एक हायमास्ट आसा आनी तो रस्त्यार आसा हायमास्ट आनी त्या हायमास्टा खातीर रातचे एक्सिडेंट्स कोण ना कोण पडप हाचो आनी ताका गरजूच ना त्या हायमास्टाची. सो आमी तेय लेटर हांवें पर्सनली पावयल्ले आसा कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन. सो जाता तितल्या बेगीन तो हायमास्ट शिफ्ट जावचो. ट्रक्स जाता तितल्या बेगीन थंयच्यान शिफ्ट ऑफ जावचे. जे कितें पावसाचेर वॉटर क्लाउडिंग जें कितें चल्लां ताजेर बेगीच्या बेगीन फोंड्या आमदारान इंट्रस्ट घेवन ताजेर एक सोल्युशन काडचें. आनी म्हाका दिसता फोंड्याक कसलीय गरज जर फोंडेकारांक दिसली कसली हेल्पलायन सर्वीस आमची उरतली. पर्सनली म्हाजो नंबरूय तुमकां हांवें दिल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे वी आर देर टू सर्व द पीपल ऑफ फोंडा. फोंडा बस स्टँडार फ्लडिंग जाली पळय सो तेजेर कितें काडप. फ्लडिंग ही फोंड्याच न्ही म्हाका दिसता आख्खे गोंयभर जाल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता वी एज एवरी इंडिविज्युअल शूड ऑल्सो टेक एन इनिशिएटीव टू कीप देयर सरावंडींग क्लीन. खंय तरी म्हाका दिसता फोंड्या म्युन्सिपालिटी खंय तरी म्हाका दिसता इवन आमी कमी पडल्या इन्क्लुडींग मी. म्हाका दिसता ताजे 2-3 दिसां भितर आमी ताजेर कितें ना कितें रिजल्ट काडटले आनी ते फातरां काडून जंय कितें क्लिनींग उरलां आसत या कित्याक म्हाका एज पर माय नॉलेज फोंड्या म्युन्सिपालिटीन सगळें क्लिनींग केल्लें आनी 2-3 कडेन चड वॉटर क्लॉगिंग जाल्लें आसा. सो काल आनी आयजच्या पावसान आमकां कळ्ळां की एरिया खंयची न्ही. त्या निमित्तान म्हाका दिसता येता त्या 2-3 दिवसांत ताजी निवळसाण जावन फोंड्याक परत उदक भरचें ना हेजेर आमी खात्रीन काम करतले.